तर आयच्या रेसिपीन आमी करया प्रॉन मोल. हे फावटी आमी प्रॉन मोल करया. नेक्स्ट टायम आमी नुस्तें घालून करया. टेस्ट एकदम प्रतिम आहा, एकदम रुचीक लागतले, तुमकां खूब मजा येवपाची आहा. तर सगळ्यांत पयलीं सुंगटां आमी धुवन उजरावन घेवया. हांवें ब्लॅक टायगर प्रॉन घेतला, 1 किलो आसा. बरो कटकटीत आनी फ्रेश. जितले ताजे उरतले तितले तुमकां मजा येतले. तर उजरावन घेवया आमी सुंगटां. आनी उजरावन जाल्ले उपरांत तेचे फाटल्यान जे शीर उरता न्ही ते काडून उडोवया. हे खाल्यार पोटान जातले. आनी आतां हळद आनी मीठ लावन मिक्स करून घेवया, म्हणजे मॅरिनेट करून घेवया. एक अर्द वर दवरया फ्रिजीन. तेन्ना पर्यंत आमचे मसाल्याची तयारी करतले आमी. तर हळद आनी मीठ लावप आनी अशें मिक्स करून घेवप. कश्मीरी मिरसांग 10 आसा, 10 ते 12 घेतला आता. लवंग 5 ते 6, 10 ते 15 मिरयो, जिरे 1 टीस्पून आणि एक आल्याचे तुकडे 6 ते 10 लसूण आणि 1 तुकडे तिखीचे. तर प्रॉन मोल करपाक लोक साखर बी घालता. हांव कितें करता, साखर अवॉयड करपा लागून हांव पाम शुगर घालता. ते नॅचरल शुगर आसता. साखर म्हाका आवडना, ताका लागून हांव पाम शुगर वापरतलो. तुमकां साखर जाल्यार तुमी साखर वापरा. तर हे पाम शुगर 3 टेबल स्पून आसा. आणि आता हांव ताडी विनिगर वापरता हांगासर. आणि विनिगर जे आनी ताडी विनिगर घातल्यार एकदम बरें. सादें विनिगर घातल्यार तुमकां तितले टेस्ट मेळपाना. जर तुमी भायल्या देशांत रावता जाल्यार तुमकां हे एवेलेबल आसा कोकोनट विनिगर, पण ताडी विनिगर आसपा जाय. ताडी बरयल्ले उरपा जाय तेजेर, तेन्ना तुमकां मजा येतले. नाजाल्यार गोंयांत जर आहा तुमचे कडेन फ्रेश ताडी आहा जर तुमी ताडी पासून वापरपा जाय. हितून एकदम बेस्ट. मोठे मीठ, हळदी पिठो आणि हे ताडी वांगडा आमी वांटून घेवप. जे वांटप आहा न्ही ते ताडी घालून करप. इतलेच घालप तितलेच घालप न्ही. मातशें तितले जर मातशे कमी पडले न्ही तर चड दाट जाले तर आनी इल्ले ताडी विनिगर घाला. पण उदक मात घालनाका आतां. आता कायल आमचे तापलेले आहा. तेल घालून घेवया. आणि आता सुंगटां सोडया. सुंगटां बरें तळसून घेवपा जाय आमकां दोनूय सायडीन. बरो कलर येयलो पळयात. चार ते 5 मिनटान सुंगटां शिजता. पण आमी कितें करतले, लोणचें करता न्ही म्हणजे मातशें एक्स्ट्रा करया. 1-2 मिनटां एक्स्ट्रा शिजोवया. सुंगटां आमचे शिजून जाल्ले आसा. आता एक सुंगटां काडून घेवया. जाले सुंगटां तयार. आता सुंगटां दवरया सायडीन आणि आमी आता कांदो तळसून घेवया. जर तुमचे कायलीन जर सुंगटाचे बिट्स अँड पीसीस जर तुकडे बीन तुमकां दिश्टी पडले न्ही मातशे ते उरतले ते मातशे काडून घेवप चमच्यान आणि मागीर कांदो घालून तळसून घेवया. तर हे कांदो जालो आमचो तयार. आणि आता घालया मसालो. मसालो घालून बरें भाजून घेवप. एकदम दाट कलर येयसर भाजपाचे आमकां मसालो. एकदम लायट कलर येयले म्हणजे की मसालो आमचे शिजोंक ना. आमकां बरें दाट कलर जो येवपा जाय तेन्ना तुमकां कळटलें मसालो शिजले म्हणून. हे पळय बरो कलर येवपा लागला. आता कलर पळय कसो चेंज जाल्लो आहा. आता आमी घालया सुंगटां. म्हणजे मसालो बरो शिजलेलो आहा.
सुंगटा वांगडा मसाल्या भाजून घेऊया. त्यांना लागतले सुंगटाक मसालो आणि सुंगटा जातले एकदम टेस्टी आणि रुचीक. कलर पळोवनूच कळटले तुमकां कितले टेस्टी जाल्ले आहा ते. एकदम अप्रतिम वास येवपा लागला. 5 ते 8 मिनटां भाजून घेऊया आमी सारखे. हे जाल्ले आहा आमचे सुंगटाचे मोल तयार. कलर पळयात कितले रुचीक जाला उरतले ते चिंतात. आतां आमी एका स्टोर करया ग्लासाचे बरणेन. आता हे सुंगटाचे मोल ग्लासाचे बरणेन आमी दवरया. हे 2 विका उपरांत आता एकदम जबरदस्त जाल्ले आहा. तुमकां ट्राय जरूर करपा जाय. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो कमेंट सेक्शनान कळयात. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें करूं.